Glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. Radhananda ka Jesu, Mahima ka Jesu, Glab ka Jesu, Vandanda ka Jesu, Vaibhav ka Jesu, Radhananda ka Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. तुमकां समेस्तांक आज बरो दीस मागता आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसाच्या ह्या लायव्ह रिफ्लेक्शनाक आमी सांगता मेळ्ळ्या तर आमच्या हर एका गरजां खातीर आज आमी मागया आनी आज प्रत्येक जावन थोडे वेळ देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे दिसा आमकां देवाचें उतर पावस जालां लुकास एवांजेल 10 अध्याय थंय आमकां एक तावन मुखार आमकां आयचे देवाचें उतर सांगता. Luke chapter 10 verses 1 to 9 अशें देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजू 22 जाणांक धाडटा कित्याक म्हळ्यार आज हें उतर आयलां म्हळ्यार आज लोकाची परब आमी आचरण करता ताचें स्मरण आमी करता. एक बरो इवांजेलिस्ट आनी प्रत्येक जावन लूक चड जावन सांपावला वट्टूक काम केल्लो सुवार्थेचें काम केल्लो सांपावलूक सपोर्ट दिलो सांपावला मारिफात ताणें मस्त देवाच्या उतराची जाणवाय ताणें जोडली आनी तें देवाचें उतर ताणें बरगट केल्लें सांपावलूक सपोर्ट जावन आनी चड जावन सांगता ते एकाडेन ताचे विशयान सांगता तो सांपावल सांगता तो मोगाचो वैज म्हणून तो तशें पवित्र सभेंत तेचे विशयान तो वैज म्हणून डॉक्टर म्हणून आमकां थोडे संगती थंय हांगा आमकां नियाळोंक मेळटात. आयचे दिसा आज जेजू कित्याक सांगता हे लुकाचे एवांजेलाचें वाचप काडलां जाल्यार आज खंडीत जावन लुकाचे परब आमी आचरण करता आसतना ताणें ताची शैली ती एक दुसऱ्याच टायपार आसा. तुमी हे तिसरे तुमी वाचल्यार माथेवसून मार्क जाल्या उपरांत लूक हो एवांजेल वाचतना एक बारीक लूक आनी चड आनी दमदताची कृत्यां पुस्तक ताणें बरयल्ली आनी थंय आमकां एकच शैली आमकां पळोवंक मेळटा. ताची शैली तर दुसरी आनी ताची जाणवाय तर दुसरी आनी ताका मस्तू देवान रिव्हिलेशन दिल्लें म्हूण सांगता. पूण हांगा आज देवाचें उतर सांगता ताचे उपरांत सुमयान आनी 22-23 जाणांक नेमले आनी तो ताचे आपोस्तल नात 22-23 जाणांक नेमले. 22-23 जाणांत लूकय ना पावली ना पूण दुसरेच 22-23 जाणांक ताणें नेमले आनी आपूण वेस्ट असल्या हर एका शारांत आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. मुखार म्हळ्यार वाट तयार करूंक जेजूची वाट तयार करूंक कसो जो भोवती ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजूची वाट तयार करूंक तशेंच 22-23 जाणांक जेजू धाडटा ताची वाट तयार करूंक म्हळ्यार प्रिपेर करूंक पयलें वचून सकाळांक देवाच्या उतराक तयार आय प्रिपेर करचें म्हळ्यार आतां आमी रेतीर करता आसतना पळय एक 1 hour तरी प्रेजनरशीप करता प्रिपेर करचें देवाच्या उतराक आमी प्रिपेर जावचें आमी एनॉयंटींग रिसीव करचें आमी तयार जावचें देवाचें उतर आमच्या काळजांत ओमच्या खातीर आमच्या मोतीन रोमच्या खातीर आमी तयाराय करची. तशेंच ह्या 22-23 जाणांक आमी वेच्या वाटेर पयलें धाडटा तयार करच्या खातीर आनी तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच पिकावळ यथेश्ट आसा. आज कितले देवाच्या उतार परगडचो लोक आयल्यार उणेंच म्हूण सांगयेत. कालच्या दिसा एक महान व्यक्तीचे अंत जाले म्हळ्यार काल आमी मातयेक पावन आयल्या टिके जॉर्ज ब्रदर टिके जॉर्जाचे आतां ताच्या बदलाक ताचे इतले मिसांव करचे जाल्यार देवान एक 10 जाणांक तरी आमकां ह्या कर्नाटकांत उठयचे 9 10 जाणां तरी म्हळ्यार ताचे मिसांव तितले आसले 34 years
30 आनी 4 वर्सां तेजे मिसावांत तितलें ताणें मिसाव केला. देखून आतां ताच्या बदलेक ताचो इतलो वावर करचें जाल्यार आतां एक 10 जण तरी जायचे. त्या पिकावळी टेस्ट आसा पूण वावर अडितोरेस आमी देखून वावर अडितोरेस देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावर अडी धाडच्या खातीर मागा. आज जायते विनवणेचे पंगड आसात ह्या संवसारांत. जायते आमच्या मंगळुरांत ते एक पॉवर हावस आसले बरी आसा. मंगळूर सगळें पॉवर हावसूच म्हणी येता. पॉवर हावस म्हळ्यार आमच्या एडोरेशन मॉनेस्ट्रींत एडोरेशन चलता 24 hours आनी फातिमा रेटेड हावजान चलता. तशेंच कांगडा भितरल्या माद्रीन चलता आनी जायते कडेन सक्रामेंत आसात. जायतो लोक येता मागणें करता. ताचे हिड्यान दुसरे विनवणेचे पंगड जायते आसात. आमचो एक विनवणे पंगड आसा निरंतरी मागणें चलते आसा. देखून कित्या खातीर मागाचे वावर हाडी धाडच्या खातीर पिकाच्या धन्या कडेन मागा वावर हाडी धाडच्या खातीर पिका फोळ तांणी जोण कान घेवचे. पीक येतोश्ट आसा पूण वावर हाडी थोडेस म्हूण सांगता. देखून वसा तुमी पूण सत्राय करा. कशें धाडटा आमकां सुन्या वखटा मदें शेलयांक धाडलेली तो तुमकां धाडटा. पळया सुन्या वखटा मदें शेलयांक धाडले बरे हांव तुमकां धाडटा म्हणटा जेजू. मस्त ऑपोजिशन आसता. मस्त कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त सोसूंक आसा. देवाचे उतार परगट करचे म्हळ्यार खंडी जावन त्या मनशा कडेन निसारल्यार मात्र कळत तो त्या परिस्थितीक या त्या पोजिशनाक पावलो जाल्यार तो खंयच्या लेवलार तावन वाडोवन आयला गी आनी कितलें ताणें फेस केलां गे म्हणून ताका ताचे कडेन निसारल्यार पर्सनल निसारल्यार कळत. पूण आमकां कळना. देवाचे उतार परगट पळयता आमकां बरें दिसता बरें देणें मेळ्ळां म्हूण सांगतात. पूण तो मनीस त्या हंताक पावचे जाल्यार ताणें तसलेले कश्ट कितले आसात ते. कित्याक म्हळ्यार ताका खंय धाडला सुन्या वखटा मदें धाडला. हर एका रितीन चाटे करता. हर एका रितीन तांच्यो खबरो करतात. हर एका रितीन ताका सकला घालूंक पळयतात. हे पुरो परिस्थिती आमी हे देवाच्या उतार परगटचे तांच्या जिवितांत तांणी अनुभव केला. तांचे एक्सपिरियन्स आसतलें गणीत जावन. पूण पळय वाटेर चिरी जावं दी बुती जावं दी वनां जावं दी वरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावो नाकात. आतांच्या परिस्थितीर हें बरें चलचें. कित्याक म्हळ्यार आज पुरो आमी रेडी करून वचचें पडटा. आमकां आज स्पेशलिटी कितल्यो देवान दिल्यो पळय तितल्योय आज आमकां पावनात. पयलें कांय नासलें तांकां. पळय वाटेर चिरी जावं दी बुती जावं दी वानो जावं दी वरी नाकात. खाली पांयांनी सोलून पळय वाटेर कोणाकी सलाम मारूंक रावो नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता वय जाल्यार तुमचें समाधान तांचें थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकां सपाटी येतलें. देखून आमी हर एका घरा एक बरी संवय करचें. आमी हर एका घराक मस्तपटी आमी भेट करता. कुटुंबान जावं दी आनी खंय जावन एक भितर येताना तुजे इतल्या व्हडल्यान मागा नाका. तुजे इतल्यान जाल्यार ह्या घरान समाधान आसूं दी म्हणून मागी येत न्ही. त्या मुखल्या दरवटान तूं भितर एकताना थंय एक त्या दरवट्यार एक कुर्सो गुर्त काणी आनी मुखार गेल्यार त्या घराक तो आशिर्वाद मागताय. आशिर्वाद मागताय. देखून हें आमी करूंक फुडें सरचें. देखून खंयच्याय शारान तुमी रिकताना रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा. पिडेस्तांक गूण करा. पिडेस्तां खातीर मागा म्हूण सांगो ना. पिडेस्तांक गूण करा. जेजू हर एक कडेन सांगता पिडेस्तां खातीर मागा न्ही पिडेस्तांक गूण करा. तुमी टच करा तांकां आपडा गूण करा. व्हडल्यान तुमी कांय मागचें म्हणून ना. कोणाकी कळनासतना तुवें मागयेत. देखून ह्यो संगती आज आमकां देव आमकां सांगता थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा. देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा. देवाचें राज लागीं पावला. ह्यो संगती आज आमकां देव कलीत करता. देखून आमकां ह्या संवसारांत आमकां कोणाक पुरा बौतिजम घेतला बॅप्टिजम घेतला तांणी सुवार्थे खातीर वावरूंक आसा. तुमकां जर खंयची देणी आसात म्हणून आमी आमच्या जिवितांत सोदून काडचें. एक एक पाटी आमकां खंयची देणी आसात म्हणून आमकां कळना. हेरांनी तरी सोदून काडून सांगचें पडटा. देखून आमकां एक आमच्या जिवितांत आत्मीक वडील म्हूण जायचे. आनी तो आत्मीक वडील तुमी विसरून काडटना गिफ्टेड आसाचे. ताका ताचे थंय ते तुका तुजे थंय कसली देणी आसात म्हणून सोदून काडची तसली गिफ्ट ताकाय आसाचे. मुखल्या कोण आत्मीक वडील तूं विसरून काडताय जाल्यार हर एक आज आमकां लायकांक जालें आमी आमचे इतल्याक वचून कितें ओके हळ्ळे हळ्ळ्यांनी वचून आमची कांय सुवार्थाक करयेत.
सुवार्ता परगट करयत पूण आमी इगर्ज मातेच्यान रावता जाल्यार आमी पवित्र सभेंत आसा जाल्यार आमकां एक वडील ह्या जागी जायचें पडटा. ह्या जाग वडील नासतना आमकां मुखार वचूंक बारीक कश्ट देखून एक बऱ्या ह्या जगाक तुमी विसरून काडीचे. बऱ्या ह्या जगाक सांगाता कान घेवन खंडीत जावन तुमी मुखार येता आसतना तुमकां कितेंय अडकळ नासतना कित्याक तुमकां कितेंय अडकळ आसल्यार तुजे सांगाता ह्या जग आसा तो तुका सपोर्ट करता. आतां कालचे दिसा आमी प्रत्येक जाण टिके जर्जाचे ते निमाणे मरणाची रीत थंय पळयली हांवें. ताका एक कित्याक इतलो पुरो ताका गौरव मेळ्ळो, कित्याक इतलें बरें सगळें मेळ्ळें, कित्याक तो पवित्र सभेंत जियेल्लो, पवित्र सभेंत आसलो आनी ताका एक आत्मीक वडील आसलो, फादर फ्रँकलीन आसलो. देखून फादर फ्रँकलीन आसल्या वरवीं एक ह्या जाग आसल्या वरवीं मात्र त्या लायकाक तेदो व्हडलो गौरव मेळ्ळो. जर ताचे थंय तो एक ह्या जाग नातलो जाल्यार तो एकसूर आसलो जाल्यार या कोणी आत्मीक वडील नासतना तो आसलो जाल्यार खालच्या तेदो व्हडलो गौरव ताका मेळटो ना. कित्याक एका ह्या जगा वरवीं सगळे कालचे दिसा तें फावो जालें. ह्या जगान मुखार रावून ताचे खातीर वावर केलो ताणें, ताचे खातीर वावर केलो. देखून आमच्या जिवितांत आमकां एक आत्मीक वडील म्हणून आसा. हर एकल्यांक तुमी प्रोक्लेमेशन कर या प्रोक्लेमेशन करनासतना रावा ती दुसरी गजाल, पूण तुज्या हर एका गरजांनी तुका एक गायडन्स दिवचो, तुजे खातीर मागणें करचो आनी तुका हर एक आत्मीक वडील तुका जायजेत. तो आत्मीक वडील बरोकान विसरून काडलें. कशें ह्या 72 जाणांचो आत्मीक वडील जेजूत जावन आसलो आनी फाटी येवन ते रिपोर्ट दिवचे परचे दिसा आमकां देवाचें उतर आसलें. ते 72 जाण फाटी येवन कशें जेजूक रिपोर्ट दितात गी म्हणून. देखून आमी हर एक कडेन गेल्यार कितें केल्यार आमच्या वडिलाक आमी रिपोर्ट दिवंक आसा, आमच्या वडिलाक आमी सांगूंक आसा, खंय वेता म्हूण सांगूंक आसा, ताचें ब्लेसिंगां मागूंक आसा. देखून कितलें आमी वडिलांक आमी खालते जाता पळय तितलें बळादीक जावन देव आमकां उपयोग करता. देखून आमी आज समजून कणगे देवाचें उतर दैवीक सकत आमचें तें वाळोवन दी आनी आमकां 72 जाणांक त्या ग्रुपांत ताणें आमकां धाडलां. परचे एक दिसाचें टॉक हांवें तुमकां शेअर केलां. 72 जाणांक कशें आमकां मेंबर जावन कान घेता की जेजू म्हणून आज खंडीत जावन हें आमचें रजिस्ट्रेशन करया. 72 जाणांच्या भितर आमचेय नंबर आसूं दी, आमचेंय नांव आसूं दी आनी सुवार्ते खातीर आमकां कांय करूंक, सुवार्ते खातीर मस्त कामां करयत, सुवार्ता परगट करतल्यांक कुमक करयत, सुवार्ता परगट करतल्यां खातीर इंटरसेशन करयत, सुवार्ता परगट करतल्यांचे सांगात तुमी वावर करयत, सुवार्ता परगट करतल्यांक तुमी बरो एक सांगात दिवयत आनी तुमी सुवार्ते खातीर कितेंय करता जाल्यार देवाच्या राजा खातीर तुमी इन्वेस्ट करतात, देवाच्या राजा खातीर तुमी इन्वेस्ट करतात. ताचो बिलकूल तुमकां आतां खंय शेअर्सांनी पुरो तुमी इन्वेस्ट केल्यार ते लॉस जावंक पुरो, या खंय घर काण घेवन तूं इन्वेस्ट केल्यार ते तुका रेट उणी मेळोवंक पुरो, जाग्याक इन्वेस्ट केल्यार फाल्यां जाग्याची रेट पडोवंक पुरो, पूण देवाच्या राजाक इन्वेस्ट केल्यार ते बिलकूल तुका डब्बल आनी डब्बल आनी डब्बल. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. देखून आयच्या दिसा आमी हेचे खातीर आमी मागया आनी खंडीत जावन देव आमकां आशिर्वादीत करतलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगिवंती मरिये देवाची माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं. आयचो बरो दीस तुमकां मागता. देवाची दराळ आशिर्वादां आमा सर्वांचेर देव घालतलो खंडीत जावन. आनी आज प्रत्येक जावन लोकांची परब आमी आचरण करता आसतना खंडीत जावन सगळ्या वांजेलिस्तां खातीर आनी सुवार्ता परगट करतल्यां खातीर आमचें मागणें बसावया. देव बरें करूं.